जातीय अशांतताय आणि धार्मिक द्वेषांतल्यान जावपी ध्रुवीकरण पुराय देशाक विनाशाच्या रस्त्यार व्हरतले। ताजो देशाच्या आर्थिक विकासाचेर परिणाम जातलो अशें राष्ट्रवादीची फुडारी आनी खासदार सुप्रिया सुळे हाणें मंगळारा म्हणलें। भारताचो सदांच धार्मिक आनी सांस्कृतीक विविधतायेचेर विश्वास आसा। बहुलता ही आपल्या देशाची अंगभूत ताक। धर्म, जात वा समुदायाचेर आधारित लोकांमदीं फूट घालपाक तेंको दिना। सोशीकसाण आनी एकत्रता हो आमच्या जिवनाचो अविभाज्य पैलू अशें तिणें म्हणलें। मस्जिदी वयल्यान लावडस्पिकरा सारको मुद्दो तयार केल्ल्यान महाराष्ट्राचो कसो फायदो जालो कितें असो तिणें प्रश्न विचारलो। केंद्रांत सत्ताधारी आनी राज्यान विरोधी पक्ष आशिल्ल्या भाजपान राष्ट्रवादीक मोखला ते आपल्या राजकीय विरोधकांच्या विरोधांत ईडी, सीबीआय सारख्या केंद्रीय संस्थांचो वापर करतात। ह्या सगळ्या मदीं जो तांच्या विरोधांत उबो रावता तो बळी वयता आनी तांच्या विरोधांत झगडटा। आमी तांच्या कडेन झगडपाचें थारायलां अशें म्हणून तिणें आपली तिडक उक्तायली।